दिवचल तालुक्यातल्या 2 पंचायतीच्या 2 वार्डा खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाला। वन मावळिंगे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 7तल्यान शाहू वरक जाल्यार वेळगे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 5तल्यान सर्वेश घाडी वेचून आयलो। दोनूय वॉर्डा खातीर शेनवारा मतदान जाल्लें। सोमारा सकाळीं दिवचलच्या मामलेदार कचेरेत मतां मेजलीं। मजगतीं जैतिवंत उमेदवारांनी आपापल्या जैताची खोस उक्तायली। पळयात। सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो म्हाका कार्यकर्त्यांनी आनी जे आमदारांनी आमदाराचो सपोर्ट आसलो, कार्यकर्त्यांनी वाटलो सगळ्यात आनी म्हाका अशें दिसता की सगळ्यांच्यांनी सपोर्ट केलो म्हाका, खूब सपोर्ट केलो, भरघोस मतांनी निवडून दिला। हेच्या बद्दल सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजें कार्य अशेंच फुडें चालू उरतलें आनी जी उरलेली बारीक सारीक कामां ती फुडें घेवन वयतलो आनी त्या कामाक आमदाराचो सपोर्ट आसतलो। प्रभागाचो प्रभाग क्रमांक 5 हेचो विकास करपाचो आनी आयज दोतोर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री तेणें हे सहकार्य केलें आनी म्हाजेर जो विश्वास दवरलो तो सार्थ करपाचो प्रयत्न करतलो आनी तेजें म्हाका मोलादीक सगळें सहकार्य मेळटलें आनी सगळ्या गांवचो विकास करतलो, म्हाजो प्रभाग तसोच अख्ख्या गांवाचो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।